नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. स्मिता येळकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. गोंयांत उटंगराच्या रेड अलर्टाच्या तिसऱ्या दिसा मातशी ताकाय. मात पेडण्यां काणकोणा उटंगराचो नेट कायम. पेडण्यां वता वता थंय बुडटी. दर्यादेगांनी नेट देंवलो. आतां मेरेन 60.83 इंच पावस पडला. सरासरी परस 26.1% मायज. हणजुणें सोडून सगळीं धरणां फूल. पुराय राज्यांत झाडां पालसणां कोसळप चालूच. बुधवारा हवामान खात्याचो ऑरेंज अलर्ट. फाटले 3 दीस पुराय राज्यात पावसाचो उटंगार चालूच. जायत्या कडांनी रस्ते खचप, पालसणां फुगिल्ल्यान कोसळप, झाडां हुमटून पडपाच्यो घडणुको सुरूच आसा. गांवगिऱ्या वाठारांनी आनी खासा करून शारांनी नव्यान बांदिल्ले रस्ते खचल्यात. सोमार रात मेरेन उजो पालोवपी दळाक 165 कॉल्स आयल्यात. पणजे पुराय शारांतलीं गटारां भरून व्हांवपाक लागल्यात. मंगळारा सकाळी सुमार 7 वरांचेर महाराष्ट्र रजिस्टर एक म्हारगेली गाडी एके सायडीन रस्त्या कुशीकच्या व्हाळांत गेली. गाडयेकार सांगता लुकसाण 2 लाखां वयरूच. हरमलच्यान मांद्र्या वचपी रस्त्यार उदक भरिल्ल्यान येरादारीक आडमेळी. कासरवर्ण्या म्हापशेच्यान चांदेल वचपी मुखेल रस्त्यार पावसाचें उदक भरिल्ल्यान येरादारी पुराय तरेन बंद. थिये वाठारांतली मानस भरिल्ल्यान गेटी उक्त्यो केल्यात. मंगळारा दीसभर पावस पडिल्ल्यान थिये लोकांच्या घरांनी धोपरभर उदक भरलां. गिरी बस्तोड्या वाठारांतल्या शेतांनी उदक भरलां. रस्ते उदकापोना गेल्यात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घोग्यांनी पडपी पावसाक लागून मालप्या पेडण्यां रेल्वेच्या बोगद्यात चिखल ट्रॅकाचेर उदक भरिल्ल्यान ट्रेनीचें शेड्यूल हाल्लें. कामगार रातीं उसरा मेरेन ट्रॅक नितळ करपाचें काम करतात. प्रवाह समितीन केल्ले पळोवणे उपरांत कर्नाटकाच्या पोटांत कित्याक दुखता कळना. म्हादय केशीत गोंयची वाटचाल योग्य दिशेन. मुख्यमंत्री सावंत उलयला. प्रदेश अध्यक्ष तानावडे म्हणटा सरकार म्हादयचेर सिरियस. विजय म्हणटा पळोवणी गिमांत जावंक जाय आशिल्ली, पावसांत न्ही. कर्नाटकी प्रवाहांत गोंय 30-8-3. वेंझी म्हणटा सरकाराचो एकोडो कारभार. म्हादई प्रवाह ऑथॉरिटीच्या बाबतीत दॅट इज एन इंडिपेंडंट ऑथॉरिटी. तांचें ते इन्स्पेक्शन करता. गोंयांत आमी तांकां जाय थंय येवन तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन करचें. आमच्या टिमींतले जे मेंबर्स आसा ते गेले, तेंचो चेअरमॅन मेंबर सगळे करीत आसा. आतां कर्नाटकाच्या पोटांत कित्याक दुखता हें म्हाका खबर ना. ओके, ऑथॉरिटीक फेर इनफ इन्स्पेक्शन करूंक दिवप हें गरजेचें. आनी तोच रिपोर्ट जो आहा पळय तो वयतलो. हाज्या वयल्यान तुमकांय कळपाक जाय ते जेन्ना म्हाजो फोटो थंयसर पिजून उडयता, कोण जाळून उडयता म्हटल्या उपरांत आमी रायट ट्रॅकार आसा अशें म्हाका तरी दिसता तेज्या हिसपान. कारण तांकां आतां तेंचे पितळ उगडे पडले म्हणटा पळय न्हू रे, तर ह्या रिपोर्टा वयल्यान तेजें आनी एक्झॅक्टली पावसान इन्स्पेक्शन म्हणजे आमकां जशें जाय आशिल्लें तेन्नाच केलां आनी ते रायट पॉयंटार गेल्या आनी उदक खंय वयता तें तेंच्यांनी पळयलां. तो विशय जो आसा तो सरकार सिरियसली आहा त्या विशयाचेर. त्यावेळेला पूर्णपणे त्या विशया बरोबर भारतीय जनता पार्टी आसत किंवा सरकार आमी ठाम आसात. जो कोर्टाच्या निर्णयाचेर आमी ठाम आसतले. मजगती प्रवाहाचे बसके उपरांत विरोधकांचो सरकाराचेर फार. म्हळ्यार प्रवाहाचे मिटिंगेन गोंयची टीम आशिल्ली 3 जाणांची आनी कर्नाटकाची जी आशिल्ली 30 जाणांची. ताजेरूच कळटा तुका कितें तें. आनी ती मिटींग सुद्दां जाल्ली बेंगलोराक. सो तूं पळय हॉस्टायल एनवायरमेंट. 3 गव्हर्मेंट ऑफिसर ते थंय वतात आनी ते उलयतात आनी ते कितले गोंयांक डिफेंड करतले. ते भितर पका जावन बसले आसतले थंय. तसले बसून जाता तें. तशें बसून तूं म्हादय साल्वार करतलो. आनी मुखेलमंत्र्याचें आपलें कितें नांव हें केलें म्हणून मुखेलमंत्र्यान जस्टीस केली म्हणून न्ही. प्रवाह म्हणटा ताणें गोंयांक कांयच जस्टीस दिवंक ना. प्रवाह म्हणटा फक्त असेंब्लीन अनावन्स करपाक आनी शो मारपाचें एक खेळणें आशिल्लें. प्रवाहाचें इन्स्पेक्शन पावसान भर इतले व्हडले उटंगराच्या पावसान जावपाचेंच न्ही. ते गिमान जावंक जाय आशिल्लें. तांकां जाय म्हणटकीर ते करताय न्ही. आमकां जाय म्हणटकीर आमकां कितें करपाक जाय आशिल्लें. आमचें मत युनिटी ना. आमचें मत युनिटीच ना हिंगा. हे जे आहाय ते सगळे आपल्यागेले करपाक पेटोवन पडलोय. सो ते आपल्यागे करतले या म्हादय साल्वार करतले. सो प्रॉब्लेम जाल्ली आहा. दे आर बिजी एन्श्योरिंग दॅट दे डू थिंग्स फॉर देमसेल्फ. हो सरकार असो जाल्लो आनी हे सरकार असो जाल्लो आहा म्हूण आज म्हादया इश्यू आज तार्यार पडना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. पावसाळी अधिवेशना आदी कामकाज सल्लागार समिती BSCची बसका जाली. विरोधकांक लोकांच्या प्रस्नाचेर उलोवंक फावो तितलो वेळ दिवचो म्हणून वेंझी मागता. शुभेच्छा आनी आर्गांचेर चड वेळ वगडावचो न्ही. विरोधक लोकांचे प्रस्न काडटा ते आयकून घेयात म्हणून विजय उलयला. सभापती म्हणटा वगीच आरोप नाका, कसलोच पक्षपात जायना. कॉंग्रेच्युलेटरी मोशन आहा आनी ऑब्युचरी रेफरन्सीस. कॉंग्रेच्युलेटरी मोशन हे प्रायम मिनिस्टराचेर आहा.
ते घेवन तूं 2-2, 3-3 दीस ताजेरूच हे करून असेंब्लीचे सेशनाचे हे शानूच उडोवपाचें चालू आसता कळ्ळें तुका न्ही. सो तसलें जावंक जायना. सो दे सेड इट विल बी जस्ट अ रेफरन्स, नो डिस्कशन ऑन दॅट. सो आनी एक जाल्लें आहा की जी प्रॅक्टीस पयलीं स्पिकर वापरतालो की एक क्वेश्चन ओपोजिशनाचो, एक क्वेश्चन रुलिंगाचो, ताजे खातीर ओपोजिशनाचे क्वेश्चन थोडे तरी येताले. आतां हे खेपे तांणी डायरेक्ट लॉट्स काडिल्ले आनी अशे खूब दीस जाल्ले आहा की एंटायर क्वेश्चन आवर म्हणल्यार पयले 6 क्वेश्चन कंप्लिटली रुलिंग पार्टीचे आयले. काल मुखेलमंत्र्यान मिटींग घेतल्या आपले रुलिंग एमएलएची जेन्ना तूं मिटींग घेता तेन्ना आनी तुका क्वेश्चन आवर कित्याक घेवंक जाय, कसल्या प्रश्नान ते विचारतले. ऑपोजिशन आहा तेंगे काम इज प्रायोरिटी बिकॉज दे आर नॉट डुईंग द वर्क. पूण हे सांगून तेमी आतां मॅक्सिमम आय थिंक 20 to 30 मिनिट्स देखून अलाव करता म्हणून सांगितला. 20 मिनिट्स पार्टी वायज एक 30 मिनिट्स दिवपाक. सो आमकां गोडे 20 मिनिट्स मेळपाक शकता, तांकां 40 मिनिट्स मेळटले. आनी फायनली इट इज नॉट सफिशियंट बट ओके दीस इज वॉट हॅपन्स. आनी वी वील मेक द मॅक्सिमम यूज आउट ऑफ दीस एंटायर सिच्युएशन. आनी ओतूर दिसा असेंब्ली आसतली. भरपूर डिमांड्सूय आहाय, भरपूर लोकांगे इश्यूज आहाय जे मांडटले. एवरी पार्टी जो आसा रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा तेका एटलिस्ट 1 hour तरी आमकां डिस्कशनाक जावचें म्हणून तुमकां खबर आसा की गोंयभरांत कितलेशे विशय आसा जे विशय खरे म्हणल्यार आमकां मांडपाक जाय आनी बजेटचे हेचेर आमकां ते मांडपाक खुबशे प्रमाणान मेळटा. पण तितूनय तेंच्यान सांगलें की आमकां हाफ एन आवरूच टायम मेळटलो पार्टीक म्हणून. सो हो टायम म्हाका तरी दिसता की खूब कमी आसा, कारण गोंयचे प्रत्येक कानाकोपऱ्यांतले जे विशय आसा ते आमकां त्या अर्द्या वरान तरी मांडपाक मेळना. सो एवरी पार्टी हॅज देअर आयडियोलॉजी आनी त्या आयडियोलॉजी प्रमाणे ते इश्यूज आमकां मांडपाक जाय. पण खबर ना ते आयज सरकार कित्याक भियेला तो इतलो की ते 1 वराचे आमी तांकां मागीर म्हटलें की एटलिस्ट 45 मिनिट्स तरी आमकां दिवपाचे म्हणून की आमी तितून डिस्कशन करूंक मेळटा. तुमकां खबर आसा की अर्द्या वराचे वयर गेले जाल्यार मागीर रोखडेच कट ऑफ करता. की बेठेच म्हाजेर आरोप करपाचो प्रयत्न करता आसले हे ते बिनबुडाचे. म्हणजे राजकारण करपा म्हणजे कितेंय करून म्हणजे फाटली आतां 2-2.5 वर्सां जायतलीं, पण तांकां जो टायम तांकां डिस्कशनाक दिवपाक जाय त्या खाजगीक म्हाजे कडेन ते येवन ते बरें करून उलयता की सांगता की वेवस्थीत तेजे मुळे आपल्याक टायम मेळटा, बाकी सगळे सांगता ते. पण त्यामुळे भायर वचून तांकां तांचेर म्हजे आरोप करपाक काय अर्थ नासता. कला अकादमी भ्रष्टाचाराचो नमुनो जाला. पुराय प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करची म्हणून विरोधक मागतात. विरोधी पक्ष फुडारी युरीन कला राखण मांडाच्या वांगडी कलाकार आनी एक्टिव्हिस्टांक घेवन कला अकादमीची परिस्थिती स्वता वचून पळयली. युरी अकादमीच्या पुनरुद्धार कांडाचेर श्वेतपत्रिका मागता. फक्त बांधपाचे मोडपाचे सब स्टँडर्ड. अरे दिस इज वेअर इट वॉज कन्सिडर्ड टू बी वन ऑफ गोवाज वंडर. You all have put us into shame that this looks like a monument of corruption. And definitely we request for a judicial inquiry, because today if you look at the way this is an insult to the kalakar, this is an insult. Let us not politicize this. If the PWD is to be blamed, whoever are to be blamed, I request and I caution the Chief Minister, don't play with the sentiments of the artists in Goa. You all are playing with the sentiments. When amso Rajdeep Bab yelo sound he can't use when it is newly renovated, taka podon gela te gele sogle je elai dinga chopa tiat audienceacho, he comes with his own sound system. The lighting system has failed, the mic system has failed, the curtains have failed, the AC has failed, water is leakaging. What is happening? So this departments need, we will definitely raise this in the assembly as well. But tabortob म्हाका दिसता हे white paper हेजे रिलीज जावपाक जाय. एमपीएचो कार्गो कॉन्ट्राक्ट भायल्यांक दिवंक यत्न चल्ल्यात म्हणून संकल्पान इश्यू केल्लो. मंगळारा एमपीएचो चेअरमॅन मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळो. तो म्हणटा आमदार मेतेर जाता जाल्यार खबर ना, मुख्यमंत्री जाग्यार घालता. एमपीए खंय आतां ट्रान्सपोर्टेशनातूय लक्ष घालतली. थळावे ट्रान्सपोर्टर म्हणटा संकल्पान खासगीकरणाचो इश्यू केल्लो म्हूण ताका टार्गेट करतात. एमपीएच्या ट्रान्सपोर्टा वेल्यान आमदार आमोणकारान आवाज काडिल्लो. प्रायवेटायझेशनाक लागून थळाव्या ट्रान्सपोर्टरांचे लुकसाण जातले म्हूण इश्यू. मजगती एमपीएचो चेअरमॅन मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळो.
No, we don't know anything about the involvement of local MLA and all that. We are only trying to, ease the situation whereby the transportation moves, kind of. The cargo has started moving from yesterday, so we are happy about it. There was some communication gap between the companies and the transporters also. So yesterday we had a joint meeting. So the cargo has started moving now. No, because the Chief Minister has given that assurance, and we will be discussing with those companies. And we will discuss with those companies and try to get back the business. So we were not looking into the transportation aspect till now. Now because there is a problem, we'll look into that aspect also. From their side? No, whenever there are problems, previously also I have approached the Chief Minister, and he has been very kind enough, and he immediately intervenes to kind of ease the situation and the problem gets resolved. आमदारांच्या बसकेत मुख्यमंत्री आणि संकल्प आमोणकरांची बरोच वेळ खंय चर्चा जाल्ली. मुरगांवचे ट्रान्सपोर्टर म्हणटा भायल्या कंपनीक कॉन्ट्रॅक्ट दिल्यार थळावे ट्रान्सपोर्टर बेकार पडटले. संकल्पाक खंय टार्गेट करप चल्ला. जे लोकल आमी आसा, लोकल जे आमचे ट्रक आसा, आमकां कांयच बिझनस मेळना. ते टायराच्यो गाडयो हाडून तेंच्यांनी. सो हांव म्हणटा फाल्यां समज हे प्रायवेटायझेशन जालें आनी एक सिंगल प्लेयराक गेले जाल्यार दे वील कंप्लिटली स्टॉप आवर दिस थिंग. सो हे आमच्या पोटाचें आमी पळोवचें पडटलें खंय तरी. आनी दॅट्स वाय. And secondly, Mr. Sankalp Amonkar, who had taken us to CM, we have already submitted this memorandum, and he had assured us that हेच्या पुढे आपण 10 टायराच्यो गाडयो बंद करतलो आणि हेच्या पुढे 10 टायराच्यो गाडयांचे ऑपरेशन चलचें ना भितर. So that assurance is also he has given us. So we want to tell you all one thing, that if it is privatized and फाल्यां समज privatization जालें जाल्यार it will affect our business. It will hamper our business totally. So you all feel that because संकल्प आमोणकराक संपर्क केलो मात ताचो संपर्क ना. प्रुडंटा खातीर लौकिक शिलकार आणि विक्रम नाईक. पोरसकडे मालपे हायवेर पालसणां कोसळप चालूच. परत राखणे वणत कोसळून पालसण रस्त्यार दोनूय लेनी बंद. आमदार म्हणटा MVRची कर्मां. पालसण कोसळटले म्हणून ताणें आदींच सांगिल्लें. राखणे वणत सारकी बांद मेरेन गाडयो सोडच्यो न्ही, रस्तो धोक्याचो. पळोवणेक युरी परसकड्या पावलो. नेमको केंद्रीय मंत्री गडकरी गोंयांत येतना हायवेर कर्म. पत्रादेवी ते धारगळच्या राष्ट्रीय महामार्ग 66चे काम सुरू जाला थंयच्यान अपघात आणि बेजबाबदारीची कितलीशीच प्रकरणां मुखार येवंक लागल्यात. रस्त्याचे ना धड प्लॅनिंग, ना सारके इंजिनियरिंग. एक्सिडंटांच्यो घडणुको सदांच्यो जाल्या. एक्टिव्हिस्ट राजकारणी जायते फावट बोळ मारतात. इतलेच न्ही, स्वता पेडणेचो आमदार प्रवीण आल्लेकर ह्या रस्त्याच्या कामाचेर खुश ना. ज्यो आयज प्रोटेक्शन ऑल तेंच्यांनी घातलेल्यो आसा, पूण त्यो लोकांक दिसता आयज त्यो सगल्यो पडटात. पूण अशें सारकें चीप मटेरियल म्हाका दिसता वापरून आयज MVRान खूब हांगासर आमच्या पेडणेचे हेजेर खूब हें अन्याय जाल्लो आसा. मालप्या कोसळ्ळा पळय तेन्ना हांव पयलीं गेलो तेजे कडेन, तें कांय सांगलें ही जी पळय तुमी रिटर्निंग वॉल बांदल्या पळय ती म्हाका दिसता तुमचें प्रोटेक्शन तेजेर जावचें ना. ती 101% कॉलेप्स जातली म्हणून हांवें ताका पयलींच सांगलें. तो म्हणालो ना सर म्हणालो आपण 100% तुका गॅरंटी दिता म्हणालो त्या हेजी. हांवें म्हणलें तूं गॅरंटी दिता? हय म्हणालो गॅरंटी दिता म्हणालो. गॅरंटी आयज कितें ती आयज तेजी हेंसर कळ्ळी न्हू. पयर तांकां हांवें हेंसर व्हरोन तांकां दाखयली. हांवें म्हणलें तुजी गॅरंटी आतां खंय गेली, आनी 100% मोडली बी ती. हांवें पयलीं सांगलेलें. म्हाजे कडेन तेजे ऑलरेडी न्यूजूय आसा. तेजेर ऑलरेडी हांवें उलयल्लो पळय ते न्यूजूय आहा तेजे कडेन. न्यूजार तोय उलयल्लो आहा कित्याक 100% आमी तुका गॅरंटी दिता म्हणून. परसकडे मालपे बायपास रस्तो करूंक दोंगर कापलो, मात योग्य तरेन कापूंक नाशिल्ल्यान पालसणां कोसळटात. 22 जुनाक ह्या रस्त्याची राखणे वणत एके मोटारीचेर कोसळिल्ली. त्या अपघातात सुदैवान कोणाक कांयच जावंक ना. ते घडणुके उपरांत एक लेन येरादारीक बंद केल्ली. कांय दिसां भितर कोसळिल्लो मातयेचो ढीग कडेक काडलो. रस्तो परत सुरू केलो. 7 जुलयाक परत राखणे म्हणत घेवन पालसण रस्त्यार. रस्त्याची दुसरी लेन बंद, ताका लागून ट्रॅफिक डायवर्ट केला. 9 जुलयाक दोनूय वाटेच्यान डोंगराचो भाग कोसळिल्ल्यान महामार्ग पुराय बंद. मजगती विरोधकां सयत खुद्द सरकाराचो आमदार प्रवीण आल्लेकार कामाविशयी पिकार. तो सरळ MVR कंपनीच्या अभियंत्याक दोशी धरता. मजगती इतले जावनूय लेगीत कंपनी आणि PWDचे अधिकारी आंगाक लावन घेनात. कागाळ करून लेगीत कारवाय जायना. आमदाराक मान दिनात हे स्पष्ट जाता. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. आसगांव प्रकरणातली मुख्य आरोपी पूजा शर्माच्या अटकपूर्व जामिनाचेर निकाल शुक्रारा 12 जुलयाक.
अटकपूर्व जामीन मंजूर केल्यार पुजा चौकशेक हाजीर जातली, शर्माच्या आदोगादाचो आर्ग्युमेंट. ह्या प्रकरणान आसगांवचो लोक भिला. गुन्यांवा उपरांत पुजा शर्मा चौकशी टाळटा, तिका अटकपूर्व जामीन दिवचो न्ही म्हणून सरकारी आदोगादान मागला. The Panji Principal District and Sessions Court is scheduled on Wednesday afternoon to pronounce its order on the anticipatory bail application filed by prime accused in Asagaon house demolition case, Pooja Sharma. During the arguments, counsel representing Pooja Sharma contended that she is not at all involved in this crime of house demolition as she was not in Goa. The defense counsel further contended that she is not evading her arrest and she is not absconding at all, and she is ready to join the investigation and ready to appear before the investigation officer if the court grants her anticipatory bail. On the contrary, opposing the anticipatory bail plea of Pooja Sharma, the public prosecutor contended that Pooja Sharma is the mastermind and kingpin of the demolition, as she is the owner of that piece of land and she is the ultimate beneficiary of this demolition. The public prosecutor further contended that she is not appearing before the investigation officer even after summon, and she is not cooperating in the investigation. The public prosecutor further contended that her custodial interrogation is required to unearth the whole conspiracy. Mukesh Kumar for Prudent. उत्तर गोंयची कांय हॉटेलां राजकी दबावाक लागून ॲप बेस्ड टॅक्सी कडेन सहकार्य करिनात. गोंयचे ट्रॅव्हल टुरिझम असोसिएशनाचो दावो. ह्या टॅक्सीकारांक खंय हॉटेलाच्या गेटी भितर घेनात म्हणून पर्यटकांक ताचो त्रास जाता. तश्यो कागाळी खंय TTAG मेरेन पावल्यात. TTAGन ह्या गजालीचो निशेध केला. TTAG सरकारा कडेन एक्शन मागता. Recently, after the elections, a lot of people are complaining about harassment of locals, taxi drivers in the North Goa belt with regard to app-based taxis. Some of the taxis on app-based like Goa Miles, Goa Taxi Counter are being not allowed to enter the hotels. The guests are being forced to come outside to the gate. Now we strongly condemn this because there's lots of rain, the tourist is being inconvenienced, and in this time when the government is telling us that everything is moving to an online platform, we also urge the government to take a strong stand about this harassment to app-based taxis. All taxis should be allowed. The customer should be allowed to decide whether they want to take an app-based taxi or whether they want to take a taxi from the local taxi stand. It is the choice of the customer. So we urge the Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant and the Goa government along with the Goa police to take a strong stand to make sure that this harassment is stopped immediately and the customer can choose what he wants, and all the taxis should be allowed into the premises of all the hotels in the North Belt. All this is happening. Some of the hotels are telling us that there is political pressure. So we urge the current Goa government to take a strong stand against this and allow all taxis to enter hotels, whether it is app-based, online or offline as well. अनमोड घाटार रस्त्यार सगळे कडेन फोंडकुलां. गोंयच्यान बेळगांव यो वच करतल्यांक त्रास. घाटार फोंडकुलांनी म्हालाचो ट्रक शिरकलो. तितल्यार घाटार ट्रॅफिक जॅम. लोक बेजार. फोंडकुलां पुरोवन बेगीन रस्तो जाग्यार घालात म्हणून लोक मागता. बेळगाव गोवा या राष्ट्रीय महामार्गाचेर अनमोड पासून रामनगर पर्यंत जो मार्ग आसा तो पूर्णपणे खड्डेमय जाल्लो आसा. मोठमोठे खड्डे पडिल्ले आसा. तेका लागून ह्या मार्गावयल्यान अवजड वाहतूक आसा ती धोकादायक ठरत आसात. रात्रीच असो एक प्रकार घडलो. आरमोड लागीं आशिल्ल्या जळकटी हांगासरल्या ब्रिजाचेर मोठमोठे खड्डे पडिल्ले आसात. थंयसरच एक अवजड वाहन हे अडकून पडिल्ले. तेका लागून आयज 10:30-11 वाजे पर्यंत ह्या मार्गावयली वाहतूक आसा ती ठप्प जाल्ली. तेका लागून जे गोंयसून कर्नाटकासून गोंयांत वचपी जे प्रवासी आसात तांकां तेजो मोठो फटको बशिल्लो आसा. तशेंच स्थानीक जे स्टुडंट्स आसात तांकांय मोठो फटको बशिल्लो आसा. मात्र त्या नंतर ही जे अवजड वाहन आसा ते अवजड वाहन थंयसून काडल्या नंतर ही वाहतूक सुरळीत करण्यात येयली आनी हो मार्ग वाहतुकी खातीर मोकळो करण्यात येयलो. प्रुडंटा खातीर प्रमोद मोंडे. दुपट्टा किल्ल्यार महानंद नायक ख्यास्त सोपच्या आदी मुक्ती सोदता. हायकोर्टाची गोंय सरकार आनी IGPक नोटीस.
मुजतपूर्व सुटकेची विनवणी न्हयकारली म्हणून आव्हान. महानंदाक ख्यास्तीत कसलीच सूट मेळची ना म्हणून ट्रायल कोर्टान निकालात म्हणिल्लें. ताचेर ख्यास्त फेरविचार मंडळान महानंदाची विनवणी भायर मारली. ट्रायल कोर्टाच्या ते विशयी निर्देशाकूय महानंदाचें आव्हान. बाल शिक्षण भत्तो स्किमी सकयल दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या पालकांक दिल्लो शिक्षण भत्तो वाशील करपा विशीं पणजे महापालिकेचो आदेश हायकोर्टान मनीसपणाच्या नजरेन रद्द केला. दिव्यांग विद्यार्थ्यांक थाकाय. गोंय लेखापालाच्या निर्देशा प्रमाण महापालिकेन पालकांक 48,000ची परतफेड करूंक सांगिल्ली. आदेशाक पालकांनी हायकोर्टान आव्हान दिल्लें. याचिकादार पणजी महानगरपालिकेत UDC म्हण काम करता. तिजो पूत दिव्यांग आसून ताका सेरेब्रल पाल्सीस हे कायम स्वरूपी दिव्यांगत्व आसा. गोंय वैजकी महाविद्यालयान हे विशीं 13 एप्रिल 2006 दिसा वैजकी प्रमाणपत्र लेगीत प्रमाणीत केलां. बाल शिक्षण भत्तो ही केंद्र सरकारान सरकारी कर्मचाऱ्यां खातीर आखिल्ली येवजण. ह्या येवजणे खाला सरकारी कर्मचाऱ्यांक भुरग्यां खातीर CCS म्हळ्यार शिक्षणीक भत्तो मेळटा. ही येवजण पणजे महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांक लेगीत मेळची म्हण महानगरपालिकेन ती आपणायल्ली. याचिकादाराच्या पुतान 2017 वर्साच्या शिक्षणीक वर्सा खातीर बॅचलर ऑफ बिझनेस ॲडमिनिस्ट्रेशनात प्रवेश मेळयलो. ते खातीर 67,132 रुपया ट्युशन फी भरिल्ली. उपरांत याचिकादारान 3 ऑक्टोबर 2017 दिसा CEA येवजणे खाला शिक्षण शुल्क रकमे खातीर अर्ज केलो. तिणे ह्या अर्जात सगळे दस्तावेज लेगीत लायिल्ले. 1 नोव्हेंबर 2018 दिसा महानगरपालिकेन तिचो अर्ज मान्य केलो आनी तिका 48,000 रुपया भत्तो मेळ्ळो. मात 14 जुलय 2021 पणजी महानगरपालिकेन मेळिल्लो भत्तो परत करचो असो आदेश जारी केलो. ही येवजण फकत माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक म्हळ्यार 12वे मेरेन घेवपाक मेळटा अशें ह्या आदेशात नमूद केल्लें. तिच्या पुताच्या पदव्युत्तर शिक्षणा खातीर ही येवजण घेतिल्ल्यान ही येवजण तिका लागू जायना अशें महानगरपालिकेन बरयल्लें. मात महानगरपालिकेन जारी केल्ले वसुली खातीरचें निवेदन रद्द करून उच्च न्यायालयान CEAच्या येवजणेच्या तरतुदींचेर वरिष्ठ लेखा अधिकाऱ्यान दिल्लें स्पश्टीकरण सारखें आशिल्लें आनी याचिकादाराक खंयच्या चुकीच्या म्हायतेचेर वा फटवणूक करून लाव मेळूंक ना अशें निरीक्षण नोंद केलें. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.